फाटल्या फावट कांय किरकोळ कारणां खातीर आमी मॅच हारली, पूण ह्या फावट आमी आय लीग मॅच सगळ्यांच्या बेसावान जिखून दाखयतली, चर्चिल ब्रदर्साची CEO वालंका आलेमावान सांगला. फाटले फावटचे फुटबॉल मॅचीत पॉयंटाचें प्रमाण आमी एका नंबराचेर आसले, पूण गोल फरकाक लागून आमकां हार खावची पडली. पूण हे फावट सगळ्यांनी आय लीगाक तेंको दिवचो, ताचेर फोकस करचो. देवादयेन आमकां जैत मेळटलेंच, चर्चिल आलेमावान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. आयकात. The I League Championship, which begins very soon. So we need everybody's support and blessings. Last year we couldn't take a press con or anything before the club could leave, also because of the COVID situation, and there were a lot of restrictions. Today we have said that we should take everybody's blessings and support before the team goes. We have our head coach Peter G2 with us. The president, everybody knows, Mr. Churchill Alema. At the same time, the assistant coach Matthew. We have our captain, who is from Goa itself, Richard Costa. At the same time, we have two foreigners with us present here. One is Siko Sila and Kenneth. We also have Kingsley, who is one of the brightest star of Goa, like Richard. We have our manager Denzi. We have our general manager Aditya, and we have our another assistant manager Nikki. पडली करबायना त्या फुटबॉल का फुटबॉल आणि फुटबॉलाक तुझ्या पडलीशान पडली करबायना आणि हांव मागूच येता आतां हे पावटी हांव मागता तुमकडे तुमी आमगेले आय लिगीचेर फोकस करचो आनी आमगेलो एक पावटी जेजे पिटरचे आशिल्लो ताणें बरी गेम मुखार व्हेल्ली आमगेली आनी हे पावटी जायना आनीक आमगेलो मॅथ्यू सांग बरो कोच आमगेले सेट कोच सो एक बरो आमगेलो फुटबॉल हे पावटी म्हाका दिसता लास्ट टायम आमी चुकले एक पॉयंटा चुकले पॉइंट सेम Goal डिफरन्स आमी चुकले गोल डिफरन्स पॉइंट सेम जाले गोल डिफरन्स चुकले आमी सो हे पावटी म्हाका दिसता गेम हेड ते भाशेन देवान तरी बरो तरी नशीब आमकां उगडलें जाल्यार गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.